नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। तर सुरू करूया गोवा टॉप 25च्या ह्या बुलेटिनाक। गोंयच्या राजकारणाक नवे मोडण दिवपाक तशेंच तरणाट्यांक संद दिवपाच्या हेतान काँग्रेस पक्षान ह्या फावट नवीन उमेदवारांक संद दिल्या। पक्ष सोडून गेल्ल्या फुडाऱ्यांक काँग्रेसीन परत सुवात ना अशें विधान काँग्रेसीचे राष्ट्रीय फुडारी राहुल गांधी हांणी केलें। मडगांवां पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो। भाजपाचेर त्यांनी टिका केली। आपले काँग्रेस पक्ष सोडून गेल्ल्या उमेदवारांक परतून काँग्रेसीन जागा ना अशें त्यांनी ह्या वेळार सांगलें। ही विधानसभा वेंचणूक काँग्रेस पक्ष पुराय भोवमतान वेंचून येतलो असो विश्वास काँग्रेसीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राहुल गांधी हांणी व्यक्त केलो। काँग्रेसीचे सरकार स्थापन जाले उपरांत गोंयच्यो खणी वेवसाय सुरू करतले तशेंच आयटी क्षेत्रांतल्यान रोजगार निर्माण करतले। गोंयचो पर्यटन घटमूट करपा खातीर वावुरतले अशें तांणी सांगलें। राहुल गांधी मडगांव जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयतालो। गोंयच्यो खणी वेवसाय परत एकदा सुरू करपाचें तांणी उतर दिलें। तेच बरोबर भाजपाचेर तांणी टिकाय केल्यो। हे आसले राहुल गांधी मडगांवां जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयतना तांणी हे विधान केलें। आपणे सांतिनेज इगर्जीची 37,895 चौखण मिटर संपत्ती एका बिल्डराक विकला म्हणून तालिगांवचे आपाचे उमेदवार सेसील रॉड्रिग्स हांणी फेसबुकाचेर पोस्ट घालून केल्लो आरोप सामको बेबुनियाद आसा आनी फटींग आसा। 24 वरां भितून जर तेणी सगळ्यां हुजेर आपली माफी मागितली ना जाल्यार ताजेर आबरू लुकसाणीची कागाळ दाखल करतलो म्हणून काँग्रेसीचो तालिगांवचो उमेदवार टॉनी रॉड्रिग्स हांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें। तालिगांवचे आपाचे उमेदवार सेसील रॉड्रिग्सान तेणे आरोप केलो। हो आरोप फाटीं घेयना जाल्यार टॉनी रॉड्रिग्स तेजेर आबरू लुकसाणीचो दावो करतलो अशें टॉनी रॉड्रिग्सान सांगलें। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जाल्ल्याक सावन तांणी देशांतल्या तरणाट्यां खातीर चड काम केलां अशें दिसून येता अशें भारतीय जनता युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या हांणी सांगलें। नव्या तंत्रज्ञाना खातीर गोंय एक बरें स्थळ आसा अशें तांणी ह्या वेळार म्हटलें। फातोर्डा मतदारसंघात दामू नायकाच्या प्रचारा वेळार तो उलयतालो। भारतीय जनता युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या हे गोंयांत प्रचाराच्या भोंवडे वेळार दामू नायकाच्या प्रचारा वेळार हेणी हे विधान केलें। गोंयकारांचे साबार प्रश्न सुटावे करपाच्या हेतान शिवसेना पक्ष काम करतली। सर्वसामान्य मनशांचो आवाज आयकून घेवन तांकां न्याय मेळोवन दिवपाचे शिवसेना पक्षाचे सरकार गोंयांत काम करतले अशें विधान महाराष्ट्राचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे हांणी केलें। इतले मजगतीं गोंयचें राजकारण एक नवीन मोडण दिवपाक शिवसेनेच्या उमेदवाराक गोंयकारांनी निवडून दिवचे अशें खासदार संजय राऊत हांणी म्हटलें। वास्कोंत आयोजीत केल्ल्या सभे प्रचारांत ते उलयताले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फटींग उलयता असो आरोप दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान केलो। भाजपाचे संकल्प पत्र निरुपयोगी आसा अशें अरविंद केजरीवालान सांगलें। आम आदमी पक्ष इमानदार सरकार दितले असो दावो अरविंद केजरीवालान केलो। काँग्रेस आनी भाजप पक्ष मेळिल्ले आसात। भाजप पक्षाक हारोवपाचें आसा जाल्यार एकदां आम आदमी पक्षाक संद दियात असो उलो अरविंद केजरीवालान मारला।
सत्याच्या टिकेक उतर 14 फेब्रुवारीक जनता दितली आणि 10 मार्चाक सत्य कितें तें भायर येतलें अशें मांद्रेचो अपक्ष उमेदवार लक्ष्मीकांत पार्सेकरान सांगलें. बायलांच्या आर्थीक स्थितीचो गैरवापर करून मतदार एकठांय करून आमिषा दाखयतात असो आरोप पार्सेकरान केलो. मांद्रे आम आदमी पक्षाचो उमेदवार प्रसाद शहापूरकार आणि अपक्ष उमेदवार लक्ष्मीकांत पार्सेकार अचकीत प्रचारा वेळार मेळून शिशान गुरूचो आशीर्वाद घेतलो. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आसूं किंवा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आसूं, लोकां खातीरच्या केल्ल्या समाजकार्यांत आपलो वांटो तेंच्या परस चड आसा. फाटलीं 5 वर्सां मंत्रीपद नासतना लेगीत हांवें मांद्रे वाठारांत खूब कामां केल्यात. महाविद्यालय तेच बरोबर 3 कपिला प्रकल्प केल्यात. म्हाका मांद्र्यान निवडून येवपाची शक्यता नाशिल्ल्यान भाजपान म्हाका पक्षाची उमेदवारी दिवंक ना, पूण लोकांनी म्हाका वेंचणून निवडून हाडटले असो म्हाका फुडें लोकांनी केलो. तेका लागून आपूण निवडून येयलो जाल्यार प्रचारा वेळार लक्ष्मीकांत पार्सेकरान उतर दिलें. पेडणेचे भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार प्रवीण आल्लेकर हांणी आपल्या प्रचाराक गती दिल्या. पेडणे मतदारसंघातल्या प्रत्येक गांवांत तांणी वचून प्रचार केलो. घराघरांनी वचून लोकांच्यो गाठी घेवपाचेर भर दिला. आपणाक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा अशेंय तांणी सांगलें. तशेंच ह्या फावट पेडण्या बदल घडटलो असो विश्वासूय ताणें उक्तायलो. पेडण्या मतदारसंघात भाजपाचे प्रवीण आल्लेकरा सयत काँग्रेसीचो जितेंद्र गांवकार, मोगोचे राजन कोरगांवकार, शिवसेनेचे सुभाष केरकार, आपाचे पुंडलीक धारगळकार, आरजीचे सुजय म्हापशेकार आनी हेर अपक्ष उमेदवार वेंचणूक लढयतात. वेंचणुक्यो लागीं पावतकीच भाजप पक्ष नोकऱ्यांची आशा दाखोवन लोकांक लुटता असो आरोप भाजपाचे आदले आमदार आनी आतांचे मोगोचे उमेदवार प्रवीण झांटये हांणी केलो. भाजप हो पक्ष पयली भाशेन उरिल्लो ना अशेंय तांणी सांगलें. फाटले फावट देवेंद्र फडणवीस आनी JP नड्डा गोंयांत आयिल्ले तेन्ना आपल्याक भाजप पक्षान ओडपाचो यत्न केल्लो, पूण भाजप हो भ्रश्ट सरकार आसा तेका लागून हांवें मोगो पक्षान वचपाचें थारायलें आनी ह्या फावट मोगो पक्ष सरकार थारायतलो असो विश्वास झांटयेन उक्तायलो. केपें मतदारसंघात बदल जाय अशें काँग्रेसीचे उमेदवार एल्टन डिकोस्तान प्रचारा वेळार सांगलें. बरें काम करप्या वांगडा जनता सदांच आसा अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें. तांची घराघरांनी प्रचार भोंवडी चालू आसा आनी ताका लोकांचो बरो प्रतिसाद आसा अशें प्रचार भोंवडेंतल्यान दिसून येता. आतां काँग्रेसीक वेंचून हाडपाचो वेळ आयला असो उलो एल्टन डिकोस्तान मारलो. मयेचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे उमेदवार श्रीकृष्ण परब हांणी आपल्या प्रचाराक गती दिल्या. मये मतदारसंघातल्या प्रत्येक गांवांत तांणी वचून प्रचार केलो. घराघरांनी वचून लोकांच्यो गाठी घेवपाचेर भर दिला. आपणाक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा अशें ताणें सांगलें. तुमी फुडें सरात, आमी तुमच्या वांगडा आसा अशें म्हणून लोकांनी तेंको दाखयल्ल्याचें ताणें सांगलां. तशेंच हे फावट मयेन बदल घडटलोच असो विश्वासूय ताणें उक्तायलो. मये मतदारसंघात आरजीचे श्रीकृष्ण परबा सयत आदलो आमदार प्रवीण झांटये, भाजपाचे प्रेमेंद्र शेट, गोवा फॉरवर्डाचे संतोष कुमार सावंत, आपाचे राजेश कळंगुटकार आनी हेर अपेक्ष उमेदवार वेंचणूक लढयतात. सत्तरींतल्या 10व्या गांवच्या नागरिकांक 15 दीस नळाक उदक न आयिल्ल्यान वाळपयच्या PWD ऑफिसान वचून थळाव्यांनी विरोध नोंद केली.
टाकी बसोवन 15 दीस पिवपाचें उदक मेळ्ळें, पूण त्या उपरांत 2 दीस उदक येवंक ना आनी घरांतले नळ तर 15 दीस सुके पडल्यात. ही समस्या खूब वर्सां चलत आसा. तांकां उदकाच्या टँकराचेर पातळचें पडटा. हे टँकर दिसान एकूच फावट उदक घेवन येताले किंवा केव्हा केव्हा येत नासले. त्या खातीर स्थानिकांची धांदळ जाताली. थंयचो आमदार आश्वासनां दिवन लेगीत ह्या संदर्भात दुर्लक्ष जाता अशी कागाळ तांच्यांनी नोंद केल्या. तर गोवा टॉप 25च्या ह्या बुलेटिनाक वेळ जाला एक ब्रेक घेवपाची. ब्रेका उपरांत आयकुया फुडल्यो खबऱ्यो. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ब्रेका उपरांत येवकार. आतां पळयात गोवा टॉप 25च्यो फुडल्यो खबऱ्यो. विधानसभेच्या वेंचणुकेची तयारी नेटान चालू आसा. वेगवेगळ्या शाळा आनी सरकारी कार्यालयांत वेंचणुके खातीर नेमल्यात. लोकांच्या हिता खातीर सगळ्यो तयारी केल्यात. कोविडाच्या सगळ्या नेमांची जतनाय घेतली वतली. तशेंच मतदार करप्यांनी सुरक्षीत अंतर पाळपा खातीर जमनीचेर चिन्हां सुद्दां केल्यात. शारांतली वेगवेगळी शाळा आनी सरकारी कार्यालयां वेंचणुके खातीर नेमल्यात. 2022च्या वेंचणुके खातीर वेगवेगळ्या कार्यालयांची निवड केला. त्याच बरोबर कोरोनाचे सगळे नियम पाळले गेले वता अशी सरकारान माहिती दिला. कोविडाच्या सगळ्या नेमांची जतनाय घेतली अशें सांगलें गेलां. सुरक्षीत अंतर पाळपा खातीर जमनीचेर चिन्हां लेगीत केल्यात. काणकोण पुलिसांनी एका घरांत दवरिल्ल्या 804 लिटर देशी बनावटीचो विदेशी सोरो जप्त केलो. ताचें मोल सुमार 1,23,000 रुपया आसा. गोंय विधानसभा वेंचणुकीच्या फाटभुंयेर बेकायदेशीर सोऱ्या आड पुलीस आनी अबकारी खात्यान मोहीम सुरू केल्या. जप्त केल्लो सोरो काणकोण पुलिसांनी काणकोण अबकारी कार्यालयाच्या सुवादीन केला. 2 म्हयन्यांत पुलीस आनी अबकारी खात्यान काणकोण तालुक्यांत घातिल्लो हो 3रो छापो आसा. मंगळारा सांजे वेळार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गोंयांत आयिल्ले. म्हापसा तांची व्हड सभा आशिल्ल्या कारणान तांच्या येवपांत कसलीच वाहतूक कोंडी जावची न्हू म्हणून म्हापशा वाठारांत येरादारी पुलिसांनी गाडयो तशीच रुग्णवाहिकाय आडोवन दवरिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या VIP संस्कृतीक लागून एक गंभीर दुयेंतीचो जीव वता वाचलो. दुयेंतीचो जीव वाचोवपा खातीर सिद्धेश भगत आनी कांय तरणाट्यांनी रुग्णवाहिकाक मेकळी वाट करून दिली. ह्या VIP मनशा खातीर सादारण मनशांक बरोच त्रास जाता. पळयात. बागा सीमेपायीण मार्दोळ ह्या वाठारांत बिबट्या वाघाचो आस्पाव आसा. रामदास नायक सकाळी फुडें बिबटो ताका दिसलो. झोपडेन बसलेलो आसतना तो ताका सांपडलो. ताणें रोखडेच लोकांक एकठांय केले आनी वन खात्यांत कळीत केले. चड वेळ वगडाय नासतना थंयसरले पुराय वाठार वन खात्यान सील केले. गुंगीचे इनिसांव आनी हेर साहित्य घेवन बिबट्याचो सोद घेतलो. तशेंच 3 कुत्र्याची पिलां गायब जाल्ली म्हायती थळाव्या लोकांनी दिली. कुत्र्याक खावपाक बिबटो वाग येयल्लो अशें थळाव्या लोकांकडल्यान कळ्ळें. जाल्यार कुत्र्याक खावन जातकीर बिबट्याक सुस्ती आयली अशें थळाव्या लोकांनी सांगलें. निमाणेक तो बिबटो वाग सांपडलो. फाटल्या काँग्रेस केंद्रीय सरकाराक गोंय हें फक्त मजा करपाचें ठिकाण आशिल्लें. भाजप सरकार सत्तेर येतकीच गोंयच्या पर्यटन क्षेत्राची खरी उदरगत जाली असो दावो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केलो. केंद्र सरकारान गोंयचे पर्यटन उदरगती खातीर प्रयत्न करीत रावतले अशें नरेंद्र मोदीन सांगलें.
गोंय राज्याच्या सुटके खातीरच्यो मागण्यो सुमार 1.5 शतक काँग्रेसीचे आदले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हांणी काना मनार घेवंक नाशिल्ल्यान गोंय राज्य भारता परस 15 वर्सां उपरांत मुक्त जालें असो आरोप भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलो. नेहरून लाल किल्ल्या वयल्यान केल्लें तें भाशण म्हटल्यारूच ताचें प्रमाण अशें मोदीन सांगलें. म्हापश्यां जाल्ल्या जाहीर सभेत नरेंद्र मोदी उलयताले. गोंयच्या विधानसभा वेंचणुकेंत कितें जाता तें पळोवपाची उमळशीक म्हाकाय आसा. ही विधानसभा वेंचणूक राजकीय नजरेन गोंया खातीर खूब म्हत्वाची आसतली अशें इस्रायलचो काउन्सूल जनरल कोब्बी शोशान हांणी सांगलें. गोंयच्या सोबीत शीतळ सैमाक लागून आपूण खूब फावट हांगा आयलाच. पुराय जगांतल्यान लोक गोंयचे सैम आनी हांगाचे दर्यावेळो पळोवपाक येतात अशेंय ताणें ह्या वेळार म्हटलें. भाजप सरकारान गोंय विकले असो आरोप कर्नाटकांतल्यान आयिल्ली काँग्रेसीची प्रचारक आमदार डॉक्टर अंजली निंबाळकरान केलो. कर्नाटका भशेन गोंयांत जातीवेदी राजकारण जायना ही बरी गजाल अशें मत डॉक्टर अंजलीन उक्तायलो. संतोष कुमार सावंताक विधानसभेची वेंचणूक जिखोवन दिया अशी मागणी थळाव्यांकडेन तिणें केली. मये मतदारसंघात गोवा फॉरवर्डाची पत्रकार परिशद जाली. त्या वेळार डॉक्टर अंजली निंबाळकर उलयताली. भाजपा नितीहीन नैतिकतेची मूल्य कोनशाक मारून तशेंच राजकीय आनी संवादनीक तत्वां चेपून राजकारण करता असो आरोप काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ फुडारी अभिषेक मनु सिंघवी हांणी केलो. भाजपाच्या सरकारान अवेवस्थीत प्रशासन, बेरोजगारीत वाड जाला अशेंय तांणी म्हटलें. पर्यटन वेवहार तशेंच तंत्रज्ञान वेवहार उंचेल्या पांवड्याचेर व्हरपाचे उलोवपी भाजपाच्या सरकाराक गोंयांत मात ह्योच सुविधा घटमूट करपाक अपयश आयला असो आरोप तांणी केलो. दोन 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेत गोंयकारांनी चिंतून मतदान करचें अशें आवाहन अखिल भारतीय काँग्रेसीचे सरचिटणीस तारीक अनवर हांणी केलें. भाजपाक लोकतंत्राचें कांयच पडिल्लें ना. ताचो जैत मेळोवपाचेर अदीक भर आसा. मात ह्या खेपेक गोंयचे लोक काँग्रेस पक्षाक भोवमतान जैतिवंत करतले अशी आस्त तारीक अनवर हाणें गोंयकारां कडल्यान दवरल्या. गोंयकारांचो विरोध आसतना लेगीत रेल्वे दुपट्टीकरण प्रकल्प चालीक लावपाचो यत्न करप, मिना खणीचो वेवसाय सुरू ना करप, बेरोजगारीचो आंकडो कमी करपाक कांयच पावलां उबारप ना, तशेंच पणजेक स्मार्ट सिटी करपाचें काम हुमकळून दवरपाचें काम भाजपाच्या सरकारान केलां. भाजपान अशें कित्याक केलें हाची जाप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिवची अशें तृणमूल काँग्रेसीची फुडारी आनी खासदार सुष्मिता देवान म्हटलां. म्हापश्यां शुक्रारा नरेंद्र मोदी हांची जाहीर सभा जाली. ह्या सभेत तर ही असली गोवा टॉप 25 ची बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक खंय वचूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.